आम्ही इतले ऍड्रेस करपाक लागून रावली असले हे सीएमान दाखयले हा बाहेर सरता हो चोर म्हणून ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार नॅशनल एंथम चालू आशिल्ले म्हणून उबे रावले हांगासर आनी पुलीस आमच्या वांगडा उबे रावले आनी नॅशनल एंथम आमी चालू दवरले हे नॅशनल एंथम चालू आसतना हे धलार हे भायर सरून ते नॅशनल एंथम डिसरिस्पेक्ट करून गेलो हो म्हणजे हो चोर जो हा पळय भुतानी खातीर हा तो सीएम म्हणपाची हेजी लायक सीएम चोर पाय पडो रे देव असं खाव रे मला मोर घट्टन जाऊ ती फॅमिली जाऊ तुझे पाय पडो तू इष्टाला मोर काबा जाऊ म्हाकाच ना सीएमान एक डेलिगेशन आम्ही रिक्वेस्ट केलेलो सगळ्यांक एक डेलिगेशन एटलीस्ट 4 जणांचे डेलिगेशनाचे आयकून घ्या म्हणून आम्ही भायर रावता 4 जणांक भितर धाड म्हणून. अरे सीएम आम्ही नॅशनल एंथम म्हणटाले तेन्ना इन्सल्ट करून गेलो नॅशनल एंथमाचो इन्सल्ट केला सीएमाक तेचे कडल्यान आमी कितें अपेक्षा दवरपाक शकता तो भिवन गेला. अरे जो गोंयकारांक फेस करूंक शकना तो कोणाक फेस करतलो तो जाला हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे जाल्यात मरे सगळे मंत्री. तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिला आमकां की ते लिटरली तेंच्या खातीरूच वागतात आमच्या खातीर ना म्हणून ते आमच्या खातीर ना हे आयज 5 वरां आतां कितले जाले 4 वरां सुमार आमी आतां हांगा रावले कितें रे ताका मात तरी दयामाय आसूंक जाय आसली ती बायलां येयल्यान ती तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते सांगपाक येयल्यान ती तूं आमकां आमी बेकार ना हांगासर हेचे नाचे हे पळोवपाक कितें रे आयज हेका भुतानीक बीन हेंका टायम दिवपाक हिचेडे टायम आसा आनी गोंयकारांक दिवपाक टायम ना कितें रे आयज गोंयचे घट्टाण आनी निसांटाण जाता ते उलोवपाक येयले आमी थंयसर कोणाक फेवर मागूंक येवंक ना आनी उपकार मागूंक येवंक ना त्या खुर्चेर बसला म्हणल्यार तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती हे लोकांक फेस करपाची फेस करूंक जायना ते रिजायन जावपाचें घरा बस रिजायन जाय तुका जे फेसिलिटीज मेळटात न्हू ते सगळे आमच्या खातीर मेळटा तुका लोकांनी निवडून हाडल्यात तुमकां लोकांची कामां करपाक जाल्यार हे बिल्डर ऑफिसची कामां करपाक तेंची बॅगां घेवन भोंवतात ती लज तांकां आनी वयताना तो नॅशनल एंथमाचो इन्सल्ट करून गेला कितें आमी पेशन्स काढून कितें रे एक बरे नागरीक कशे उबे रावल्या हांगा मस्ती आनी धिंगाणा करूंक ना कळ्ळें तुका ही जाणीव हे सरकारान करून घेवपाची तुमी जे आयज काबार करपाक उठले बिल्डर लॉबींक लागून न्हू 1 करोड मेळटात न्हू तुमकां तुमच्या तोंडान घातला न्हू रे तेंच्यांनी म्हणून तुमी आयज काबार करपाक उठले कितें रे लज दिसूंक जाय त्या खुर्चेचेर बसोन जर तुमी आयज गोंयच्या लोकांक अन्याय करतात तो कोणाची जमीन गेल्या ती 2 बायलां येयलेली आमची जमीन हडप केल्या म्हणून सांगपाक पुलीस कंप्लेंट घेवपाक तयार ना नाका त्या लोकांचेर कंप्लेनी घालतात पंचांचेर अटॅक जाता तेंचेर कंप्लेनी घेयनात कितें रे ही परिस्थिती आयची लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाले म्हणटा न्हू ती ही परिस्थिती आनी लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जावपाक कारण कोण होच सीएम गोंयचो जो होम मिनिस्ट्री घेवन बसला आनी बेश्टे लोकांक आडयले जाता हांगासर पुलीस घालून विनाकारण ह्या रस्त्याचेर.